कार्यक्रम आजच्या आमकां लायव्ह ताजो अनुभव आमकां घेवपाचो आसा आणि त्या दृष्टिकोनांतल्यान आमी सगळे जमले आसात। आमकां गोंयांत जर विचार केलो जर जायत न्ही जाल्यार बिरसा मुंडा कोण हो थोडोसो आमकां उशिरा कळ्ळे आसा। ताचे फाटली कारण आमकां ती आमी समजून घेवपाची गरज आसा। पण फाटल्या म्हयन्याक मन की बात हो कार्यक्रम जो जालो त्या कार्यक्रमात आमच्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदीन दोन गजालींचो उल्लेख केलो। तो म्हणजे फाटल्या 30 तारखेर सरदार वल्लभभाई पटेलांची जयंती धूमधडाक्यान मनोवची असो आग्रह आमकां सगळ्यांक केलो आणि ते करता आसतना आजच्या दिसाक म्हणजे 15 तारखेर की आज बिरसा मुंडा भगवान बिरसा मुंडा हांची जयंती आमी देशवासियांनी मनोवपाक जाय अशा तरेचो आग्रह जो आसा आमच्या देशाच्या पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदीन आमकां केल्लो आसा। ताजे वयल्यान विशेष कितें तरी म्हत्व आसा हें आमकां लक्षांत येता की जाचो उल्लेख जो आसा जाचो आग्रह जो आसा आमकां जो कार्यक्रम करपा खातीर आग्रह करता आमच्या देशाचे पंतप्रधान आनी तो म्हणजे बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडाचें चरित्र जें आसा आज आमी एक अवघ्या 15 मिनटांनी 20 मिनटांनी सांगून ताजो संदर्भ आमकां लक्षांत येवचो ना। हांव हांगा जे उपस्थित आसा ते भाव जे भयणी आसा तांकां एक आग्रह करता की तुम्ही सगळ्यांनी जे आसा न्ही युट्यूबाचेर किंवा जे बाकीच्या सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान आसा की सगळ्यांनी ओपन करचें आनी बिरसा मुंडा कोण हाचे सादारणशें जीवन जे आसा न्ही समजून घेवचें आनी तातूंतल्यानच जे आसा न्ही ताचो अर्थ आमकां समजून येतलो आनी आमकां गोंयवासियांक देशवासियांक आसा आमकां बिरसा मुंडा पासून जे आसा एक स्फूर्ती आमकां सगळ्यांक घेवपाची आसा आणि आमकां सगळ्यांक देश आमचा फुडें व्हरपाचो आसा ह्या दृश्टीकोनान महत्वाचें आसा। बिरसा मुंडाचें जीवन जें आसा न्ही फक्त 25 वर्सांचें म्हणजे आज कल्पना करात न्ही म्हणजे आजचो 25 वर्सांचो तरुण आणि त्या वेळचो बिरसा मुंडाचो पिंडा हो 25 वर्सांचो तरुण जो आसा आणि त्यावेळी पारथून जाय म्हणजे 150 वर्सांच्या म्हणजे पयलें भारत देश स्वतंत्र जावचे पयले तो कालखंड आणि एखाद्या ग्रामीण भागातला एखाद्या ट्रायबल कुटुंबात जन्म आयलो एक अशिक्षित जे समाजात जन्माक येवपी हो तरुण आसा आणि कितें म्हण कोण खबर ना आमकां पण त्या वेळाचेर आज ताका भगवान जी उपमा दिली वता आणि त्यामुळे आज आमी अनेक देवाचे अवतार पळयता तशाच तरेचो हो एक देवाचो अवतार जावन जो आसा न्ही की भारताच्या देशाच्या स्वातंत्र्या खातीर स्वताक झोकून दिवपाक जाय आणि तशा तरेची एक प्रचंड मोठी जे फौज उभी करपाक जाय या निश्चयान भायर सरलो तरुण आसा। दिसा ज्या तरेन तांचें प्राथमीक शिक्षण माध्यमीक शिक्षण आणि शिकता आसतना जो आसा न्ही संघर्श करपाची वृत्ती आणि सादारणसो तो म्हणजे ग्रामीण भागांत आसल्या कारणान जल जमीन आणि जंगल हाचें रक्षण करपा खातीर जाचो संबंध मातीशी येता जाचो संबंध शेतीशी येता आणि या शेतीची मातीची रक्षण करपा खातीर जसं न्ही की आपल्या गांवच्या लोकांचे रक्षण करपा खातीर ब्रिटिशां पासून जसं न्ही प्रचंड मोठी फौज ताणें उबी केली आणि गांवांत ते आसल्या कारणान की जेचे कडेन भाले चलोवपाची जी तरबेज ते असल्या कारणान आसा त्या भागातले तरुण आसा की गनिमी काब्याच्या माध्यमांतल्यान उपयोग करून की असंख्य जे आसत ब्रिटिशांक सळो की पळो करून सोडले आणि याच्या सादराचेर प्रचंड मोठे जे सैन्य जे आसा न्ही की बिरसा मुंडान आपल्या ताकदीचेर उबे केले आणि ब्रिटिशाची लढो दिवपाची सुरवात केलो आणि हे कालखंड जो आसा न्ही 19 वर्सां ते 24 वर्सां पर्यंत जे चल्लें आणि अशा तरेचे तांणी ब्रिटिशांक सतायता आसतना ताणें ठरलें की हो मनीस जर आमकां अशा तरेचे मोठे सैन्य उबे केले तर जाय आमच्या दृश्टिकोनांतल्यान खूप मोठें चॅलेंज आव्हान उबें जातलें आणि भारतांत आसा राज्य करपाक आमकां कठीण जातलें म्हणजे इवन त्या भागांत राज्य करणें कठीण जातलें आणि अशाच तरेचो की संकल्प ताणें केलो आणि आमकां खबर आसा की प्रत्येक समाजांत प्रत्येक मनोवृत्ती जे वेगळे वेगळे लोक आसतात आणि त्यातून सुद्दां जे आसा की स्वार्थी कपटी जे लोक आसा की बिरसा मुंडाच्या सैन्याक सुद्दां कांय पर्सेंट अल्प पर्सेंट उरले आणि ताच्या फितरूपणे आसा बिरसा मुंडाक ब्रिटिशांनी पकडले आणि ताजे उपरांत जे आसा न्ही की ताका जेलींत घातलें आणि जेलींत ती विष घालून जे आसा न्ही ताजें जीवन सोंपयलें। बिरसा मुंडाचें व्यक्तिमत्व बिरसा मुंडाचे गुण बिरसा मुंडाचे जे कौशल्य आसा
ते आज आमकां गोंय किंवा भारत देश स्वतंत्र करपाची वेळ आज आमचे कडेन समस्या ना, पण आज वेगळ्या प्रकारची समस्या आसा. त्या समस्येक तोड दितले जाल्यार जायत न्ही. एक आदर्श व्यक्तिमत्व बिरसा मुंडा सारखे नागरिक जे आसा आमी आमच्या राज्यामध्ये देशामध्ये आमी निर्माण करपाक शकले जाल्यार जायत न्ही. या देशाचो निश्चितपणे जे आसा न्ही विकास जातलो. या दृष्टिकोनाचे आमकां प्रयत्न करपाक. आता ह्या सगळ्या गजाली संदर्भात करता आसतना की भारत सरकारान पंतप्रधान सांगच्या पयलीं हो विशय आमी सुरवात केलो. फाटल्या साधारणचे म्हयनभर सबंद गोंयाक आमी की अशा तरेचे आज ज्या रॅलीचो समारंभ एक ऐतिहासीक रॅली सुरू जातली. हांव ऐतिहासीक रॅली इतल्या खातीर म्हणटा की आज पर्यंतच्या गोंयच्या इतिहासांत 7 ते 8 हजार मोटरसायकलीचे पायलट घेऊन 6 दीस एखाद्या विशयाची संदर्भातली यात्रा जाली. अशा तरेची घटना गोंयच्या इतिहासांत तरी हाजे पयलें केन्नाच ना अशें म्हाजें स्वताचें मत आसा. आनी तो त्या गजालीचो विचार करपाक जाय. आतां विचार करता आसतना समजा 8,000 जे आसा लोक आसा ते आज फाटे फुडले येणारे 6 दीस आसा मोटरसायकलीचे पायलट घेवन फुडें वतले. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी विचार करतले की साधारणचे 1 लाख लोकां पर्यंत जे आसा न्ही की बिरसा मुंडा कोण हाच्या संदर्भात तो विशय आमकां पावतलो जायत जाल्यार सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान त्या रॅलीचे फोटो जावं आजच्या फंक्शनाचे फोटो जावं किंवा फुडल्या येणारे जे 6 दिसांचे फोटो आसतले सबंद गोंयच्या जनते पर्यंत पावचे आनी तातूंतल्यान बिरसा मुंडा सबंद गोंयभरांतल्या प्रत्येक मनशा पर्यंत पावचो हो आमचो संकल्प आसा आनी तो संकल्प पुराय करपाचो. आता त्या निमित्तान आसा आमी कांय गजालींचें चिंतन करता आनी सतत चिंतन करत आसा. आज म्हजे सारको तरुण जो आसा ते हांव केन्नाच म्हणटा की सुरवातेच्या कालखंडांत जे आसा न्ही राजकीय क्षेत्रांत हांव अपघातान पावलो की आनीक जर म्हजो उल्लेख जो आसा सामान्य मनीस म्हणजे हय हांव सामान्य मनीसच. अनेक वेळाचेर की जे समाजाचे प्रश्न समाजाचे समस्या समाजाचे दुःख जे आसा हांवें म्हज्या आज ह्या पोजिशनाचेर आसतना हांव समाजाचे म्हजे बालपणाचे दीस आसा म्हज्या गांवांतले दीस आसा म्हज्या आजूबाजूचे दीस आसा न्ही ज्या प्रत्येक मनशाचें जीवन जें आसा न्ही हांव पळोवपाचो प्रयत्न करता. जर त्या प्रश्नाची वाचा जर हांव फोडूंक शकना जर जायत त्या समस्याचेर निदान हांव दिवंक शकना जर जायत जाल्यार हांव ह्या राजकीय क्षेत्रांत सामाजीक क्षेत्रांत हांगा रावन जे आसा न्ही हांव खंयच्याच कामाचो न्ही अशें म्हाका दिसता. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान जे प्रश्न म्हाज्या समोर येता त्या प्रश्नाचें उत्तर हांव सोदपाचें दृश्टिकोनांत प्रयत्न करता. तातूंतल्या सुरवातेच्या कालखंडामध्ये मात्र म्हाका प्रश्न जो पडलो आदी म्हज्या गांवांतल्यान जर हांव 10 किलोमिटर जर चलत शाळेंत वता आनी 10 किलोमिटर जर परत शाळेंत येता म्हज्या बापाय कडेन सायकल सुद्दां दिवपाची जर हिंमत नासत ताकद नासत जर जायत जाल्यार त्या परिस्थितींत जर हांवें शिक्षण घेतलें आसत जर जायत जाल्यार म्हज्या गांवांत त्या शिक्षण आज ह्या पोजिशनाचे असो वापर करून आसा की हांवें सगळ्या प्रकारच्यो फेसिलिटी दिवपाक जाय. आनी हो एक संकल्प जो आसा हांवें म्हज्या मनांत धरलो आनी तुमकां सांगपाक आनंद जाता की आज गर्वान सांगपाक येता आज आदर्श क्रमांक जे बलराम शिक्षण संस्थेच्या माध्यमांतल्यान आसा गोंयाक अशा तरेचें एक आदर्श अशें शिक्षण संकुल जें आसा सबंद गोंयच्या आनी रिमोट भागांतल्या लोकांच्या की आज प्राथमीक पासून आसा नीट आनी जेई एग्जामीच्या ट्रेनिंग सेंटर पर्यंत उबे करपाची क्षमता पडली ताचो म्हाका अभिमान आसा. ही श्रमधाम श्रमधाम केवळ एकच संकल्पना की श्रम केल्लें कश्टान दिल्लें घर आनी ते मनीसपण जागोवपा खातीर गांवचें गांवपण जागोवपा खातीर गांवच्याच मनशाक जगोवपा खातीर दिल्ली आमची एक संकल्पना आसा ती पुनर्स्थापीत करपाचो म्हणजे प्रयत्न हीच आमची संकल्पना आसा. आनी हेच आमकां करपाचें आसा आनी तातूंतल्यानच आमकां एक सुखी समाज आनी समृद्ध गोंयकार आसा तो उबो करपाचो आसा. आमी करूं शकना म्हाका पूर्ण खात्री आसा. हांव फाटले अनेक दीस हांव पेडणेकाराच्या मोगाक पडलो आनी पेडणेकार म्हाज्या मोगान पडले आसा. बरोबर आहे हांव पेडणेकाराच्या खऱ्यांनीच मोगान पडलेलो आसा. आतां ते तुमी जो म्हाजेर जें प्रेम दाखयलें हांव राती सुद्दां हेंच्या प्रेमा पोटी रातचे आयलो आनी म्हणपाक आमकां खबरी मारपाक जाय सगळें. आनी अशा तरेचे प्रेम करणारे अशा तरेचे निस्वार्थी भावनेन काम करणारे अथू अशे गोंयकार जे आसा अशे जर आसत तर त्यांच्या प्रेमापोटी आसा आमकां खूब कितें काम करपाचें आसा. करूं शकना आमी जाता काय जायना उजो आवाज येना आमकां तेंच जगोवपाचें आसा आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमकां सगळे प्रयत्न करपाचे आसा. आतां ते प्रयत्न करता आसतना ती काल तूं एक स्टेटमेंट केलो ताजेर कितें काय अशे प्रस्न पडटा पडचो ना. तूं जर असो जर
डिस्टर्ब झाला असं जर जाय, तूं जर असो हताश जाला असं जर जाय जाल्यार कशें कितें करतलें? मागीर पेडणेकाराच्या मोगाक पडून कितें करतलो तर तूं? असो प्रश्न तुमकां पडचो ना? पडटलो काय पडचो ना? हय, हांवें आज पर्यंत म्हज्या जिवनांत जें आसा न्ही की सर्वसामान्य मनीस हेच माझ्या ब्रीदवाक्य आसा. म्हणजे सर्वसामान्य मनशा खातीर जे आसा न्ही समर्पित भावनेने पूर्णपणे काम करपाचें. म्हणजे फुडल्या उरिल्लें आयुश्य जें आसा की गोंयच्या सर्वसामान्य मनशा खातीर, केवळ म्हणजे काणकोणच्याच न्ही, जो आमच्या प्रेमाक पडला की ज्याच्या माध्यमांतल्यान अशा असंख्य हाताच्या माध्यमांतल्यान आसा न्ही शेकडो लोकांचे काम करपाचें आसा. म्हजे समोर आदर्श दिसता ते अण्णा हजारे जर म्हणजे रिटायरमेंट जातकर काम करू शकता आणि देशाक येदे मोठे मोठे म्हणजे आम्ही मध्यंतरी काळ जो आयलो अण्णा हजारे कोण वळखना अशें कोणूच नाशिल्लें. जो आमदारान आनी खासदारान मंत्री ना येदे मोठें काम करपाक शकता जर जायत न्ही जाल्यार आमी कित्याक करपाक शकना? म्हणजे आमी पावरांक आसा, आमी हे सगळें जाल्यार आमी कित्याक करूं शकना? म्हणजे त्या संदर्भात आमी चिंतन आमी खऱ्या अर्थान करपाची गरज आसा. ह्या सगळ्या परिस्थितीची सामान्य मनशाच्या म्हाका ही तर दिसना आसत जर जायत आणि म्हजें जर हांवें पूर्ण जीवन जर समर्पीत भावनेन जर समाजासाठी दिवपाचें आसत जर जायत जाल्यार केन्ना केन्ना ताजो प्रणराम दिवचो पडटलो आनी ती दिवपाची तयारी हांवें दवरली आसा. आनी त्यामुळे हांव तुमकां पेडणेकारांक सांगता, ह्या यात्रेच्या माध्यमांतल्यान सांगपाक सोदतां, हांवें म्हजें पूर्ण जीवन जें आसा न्ही समाज सेवेच्या गोंयच्या सर्वसामान्य मनशाच्या हिता खातीर समर्पीत भावनेंतल्यान काम करपाचो हांवें ठाम निर्णय घेतलो आसा. कारण हांव एक फकीर आसा की म्हज्या जिवनांत हांवें तशें म्हणजे म्हज्या खातीर म्हज्या भुरग्यां खातीर संपत्ती करपाचो निर्णय ना. म्हजो कार्यकर्तो म्हजो गांवचो मनीस जो आसा तोच समृद्ध जावप जो आसा न्ही हीच म्हजे आयुश्याची धन्यता आसा, तीच म्हाजी कमाई आसा. हो निर्णय हांवें घेतलो आसा. आनी त्यामुळे भावानो जरी हांव कितेंय जर निर्णय जर घेतलो आसत जर जायत जाल्यार तुमी माफ करचें, पूण एक गजाल तुमी जें दिल्लें प्रेम आसा ताच्या दुप्पट तिप्पट भावनेंतल्यान आसा न्ही तुमचें प्रेम आनी तुमचें जे म्हजे कडेन अपेक्षा आसा न्ही पुराय करपाची पूर्ण 100% तुमकां ह्या वेळार हांव आश्वासन दिता. भावना आमकां सगळ्यांक काम करपाक म्हणजे एक रमेश तवडकर न्ही, आज म्हाका दिसता पेडणे म्हालांतले असंख्य जर कार्यकर्ते आसत जर जायत जाल्यार हांव तुमकां सांगता, तुमी म्हाका जर ह्या पेडणे म्हालांतल्यान 1000 कार्यकर्ते दिता आसत जर जायत समर्पित भावने काम करपाचें फुडल्या 10 वर्सांमध्ये की श्रमदान योजनेंतल्यान आसा न्ही की ह्या पेडणे म्हालांक एक सुद्दां मनीस आसा न्ही तो निराश आनी हताश आमी दवरचे ना. हो आजय आमी संकल्प घेवया. पण एक उतर, तुमी 1000 स्वयंसेवक दिवपाची आसा दमक? आसा दमक? आसा दमक? आसा. करूया आमी सगळें काम. आनी गोंयच्या दीन दुबळ्याक आज बाबाक हांव कितें सांगता की किडे मुंगे सुद्दां जगता, ताका आपल्याक भूक लागता. किडे मुंगे ताका संवेदना भावना बाकी कांय नासता. आनी जर आमी तर मनीस न्ही, आमी मनीस आसून जर न्ही की आमच्या शेजाऱ्याच्यो संवेदना भावना जर म्हज्या भावाच्यो भयणीच्यो म्हज्या शेजाऱ्याच्यो आमकां जर आमी समजून शकना जर जायत न्ही ताज्या तसले कठोर आनी निश्ठूर आमी आसूंक शकना. आनी त्याच प्रमाणे तुमी सगळ्यांक म्हणटा आमी संवेदनशील जावया. आणि आज बिरसा मुंडाच्या जयंती निमित्तान आम्ही संकल्प घेऊया ज्या तऱ्हेचे बिरसा मुंडा आपले जीवन ज्याचे व्यतीत केले आणि आज सबंध देशासमोर ते एक प्रचंड मोठे आपले आदर्श समोर आमच्या समोर दवरले असत जाल्यार तोच आम्ही वारसो घेऊन जो आसा की समर्पित भावनेंतल्यान या गांवचे या राज्याचे आणि या प्रत्येक गांवांतलो मनीस आसा न्ही तो सक्षम समर्थ आणि समृद्ध जावचो या दृष्टिकोनाचे प्रयत्न करूया. आजच्या दिसाक आमी अशा तरेची शपथ घेऊया आणि आम्ही पुढे वचूया की ही रॅली 6 दीस जातली. या संपूर्ण यात्रेक तुम्ही सगळ्या इतल्या मोठ्या संख्येन जे आमचे स्वयंसेवक कार्यकर्ते इतल्या प्रेमान आयिल्ले आसा की तुमकां सगळ्यात यात्रेच्यो शुभेच्छा दिता. आणि अशाच तरेचे प्रेम अशाच तरेचे आमी सगळे एक प्रकारचे की आमच्या रॅलीच्या भावनेंतल्यान सबंद गोंयभरांत देशभरांत जे आसा मेसेज पावया. आमी आमच्या गोंयकाराक समृद्ध आनी ताकदवान करपा खातीर आमी सक्षम आनी ताकदवान आसा अशा प्रकारचो संदेश या तरेन इतल्या समाजामध्ये